आयचें पयलें वाचप जावन आसा इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी इजायास आनी देव इजायास प्रवाद्याक वरवीं आपले पोरचेक संदेश दिता आनी तांकां सांगता कुड्डीं पळोवंक लागतलीं बेरी आयकूंक लागतलीं आनी जीं कोण देवाचेर विस्वास दवरतात जीं कोण देवाचेर पातयेवन आसात तीं देवाची विस्मितां बरेपणां पळोवंक पावतलीं. जाल्यार आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार जेजू दोगां कुड्ड्यांक परतून नदर दिता. आतां हांगासर पळयात हे दोग जाण कुड्डे आनी जेजू केन्नाच पळोवंक ना. जेजून मिलाग्री केल्ल्यो हाचे विशीं ताणें केन्नाच पळोवंक ना. पूण एक मात ते घोडे जाणा आसले घोडे कोणेंय तांकां सांगलें आसतलें जेजू विशीं आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत एक उर्बा कशी आयली जेजूक पळोवंक. जेजूक ते भेटूंक सोदताले. कोणेंय तांकां जेजूशी आमकां वेल्यार पुरो म्हूण ते रावताले. पूण आमकां आनी कोण वतलो अशें ते आपल्या मनांतूच घोडे चिंतताले आसतले. आनी असल्या वेळार जेजू थंयसरल्यार पासार जातना तांकां घोडे कोणें सांगलां आसतलें वो घोडे तुमी घोडे आयकलां आसतलें आनी हाका लागून ते जेजूशी धांवतात आनी जेजू तांकां प्रोश कोत्ता हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां विस्वास आसा. आनी तेन्ना ते म्हणटात ओय सायबा आनी तांच्या भावार्थाक लागून ते परत तांकां नदर फावो जाता.